फोंडेचो बाजार जो आसा बुधवार आनी शेनवार भरपाचो, अशें जर हे लोक जर तांकां जर त्रास करून जर करपाक लागले जाल्यार तेजेर हो अन्याय. आनी जो स्ट्रीट वेंडिंग लायव्हलीहूड एक्ट जो आसा हो कंटेम आसा. म्हणून त्याच्या खातीर स्पेशल मिटींग मागलेली आज आनी हे मिटिंगेक डिस्कस करपाक. आनी ते डिस्कस करता आसतना की तांकां खंय वचोवचें, कितें करचें. आमचो मार्केट प्रोजेक्टाचो थोडें काम इनकम्प्लीट आसा आनी तें कंप्लीट जातकीर जो विशय जो आसा तो काबार जातलो. जो पर्यंत तें मार्केट कॉम्प्लेक्साचें काम जायना तो पर्यंत आमकां खंय तरी त्रास सहन करचे पडटले. कोणा ट्राफीक कंजेशन ते त्रास करचे पडटले. आनी जेन्ना तें कंप्लिशन जालें तेन्ना सगळे स्ट्रीट वेंडर जे आसा हे ते वयले जो पोर्शन कंप्लीट करपाचो तो कंप्लीट जाता तेजेर वयतले. पूण तेज्या पयलीं तांकां त्रास करप, मार्केटान येवपाक दिवप न्ही. आज तुमी पळयला सगळे बाजार, शिरोडा बाजार पळया तुमी. आज म्हणटा फेस्त भरता, जेन्ना जात्रा भरता तेन्ना डायवर्शन करता. 4-4 दीस जेन्ना जात्रेचो हें आसता तेन्ना डायवर्शन करता ट्राफीक प्रत्येक टायमार. म्हणजे खंयच्याय मनशाक आपलें जिवन जगपा खातीर आमी कितपत त्रास करप, आमी तांकां सपोर्ट करप, हें आज विचार करपाची गरज आसा. आमचे डेली वेजीस ड्रायव्हर आनी JCB ड्रायव्हर जे आसा त्यांचो आज मार्केटान जो पगार आसा डेली वेजीस तो हेजो JCB ड्रायव्हराचो 1,500 सुमार आसा आनी ड्रायव्हर आज 1,000 रुपये पगार येता. आनी आमी हांगा आमचे हितून म्युन्सिपालिटीन आनी आमचो जो परमनंट ड्रायव्हर आसा तो 35,000 सुमार सॅलरी घेता. आनी आयच्या मार्केटान सगळे दर वाडल्या कारणान रावपाचे तांचो खर्चूय आनीक बाकीचो एक्सपेन्स जाल्लो तो तांकां हो पगार कमी येता. तेन्ना आमी डिसिजन घेतलां की JCB ड्रायव्हर आहा ताका 800 रुपये करचे आनीक डेली वेजीस ड्रायव्हर आसा तांकां 700 रुपये करचे असो म्हणून एक ठराव केल्लो. तेंचो 500 रुपये आशिल्लो. आनी दुसरी आमकां ज्यो प्लास्टीक बॉटल्स ज्यो आमकां कलेक्शन करपाक टायम घेता आनी ताजो मोठो हें जाता की ट्रान्सपोर्टेशनाक, तेन्ना तेज्या खातीर प्लास्टीक शॅडर जी सुडा कडल्यान घेवपा खातीर आमी एक रेजोल्युशन घेतलां. तांकां लास्ट कावन्सिलान आमी रेजोल्युशन घेतलें शॉप दिवपाक. तांकां शॉपाय दिलीं पूण ते अलॉटमेंट करपाक घेवपाक तयार ना, जो अलॉटमेंट आसा ते घेवपाक तयार ना. आनी तरी आसतना ते टोटल तेंची कमिटी जी आसा पळय न्ही ती 4,42,000 सुमार म्युन्सिपालिटीक भरपाचें आसा. ते पयशेय भरिना म्युन्सिपालिटीक. आनी वयल्यान म्युन्सिपालिटीक डायरेक्शन करता की हाका काड तेका काड. म्हणजे म्युन्सिपालिटीक तुमी पयशेय भरना जाल्यार म्युन्सिपालिटीन रेव्हेन्यू खंयच्यान जनरेट करपाचो. म्युन्सिपालिटीक रेव्हेन्यू येवपा जायो आनी तो रेव्हेन्यू येतलो जाल्यार म्युन्सिपालिटीन खंय तरी प्रयत्न करपाचो. आनी तो आमचो प्रयत्न आसा. आनी म्हणून आमी पयर तो एक मार्केटान ते जे पारंपारीक जे व्यापारी आसा जेंची केस हायकोर्टान पेंडींग आसा तांकां हे धारू सावंत हेणी सगळ्यांनी मारलेली ती केस कोर्टान पेंडींग आहा. आनी हे लोकांचेर ते मुद्दम जावन म्हणजे तांकां प्रेशरायज करून तेणी ते केस विड्रॉ करपा जाय म्हणून तेंचेर ते प्रेशर हाडटा. आनी प्रेशर कसो हाडटा की आमी तांकां मार्केटान बसपाक दिवचें न्ही आनी तेंची केस आसल्या कारणान तांकां मार्केटान बसपाक मेळपा जायना अशें धरून ते तांकां त्रास करता. आतां कितें जालें डिसिजन? आमचें आतां डिसिजन जालां कितें म्हणून की खंय तरी तांचो विचार करचो आनी फुडले मिटिंगेक सीओन सांगलां की फुडली मिटींग आमी परती आतां ही जी भविश्याची जी मिटींग आसा परते बसोया आनी सगळी चर्चा करुया आनी तो काबार करुया. मार्केट कॉम्प्लेक्स जो आसा आमचो बस स्टँडार तो बस स्टँड जेन्ना कदंबा बस स्टँडाचेर शिफ्ट केलो आनीक त्या दुकानवाल्यांच्यान दुकान घेतलेली की फोंड्या बस स्टँड आसा म्हणून आनी तांचो थंय बिजनेस चलतालो जेन्ना बस स्टँड जेन्ना आतां बस स्टँड जेन्ना कदंबा बस स्टँडाचेर गेलो तेन्ना अशी परिस्थिती येयल्या की तेंचे कडेन थंय दुकानां चलपाची वस्तू ना. थोड्या लोकांनी दुकानां सोडलीं म्युन्सिपालिटीची की थंय फक्त पार्किंग गाडयांचें पार्किंग चालू दवरपाचें आसता आनी लोकांक कस्टमर सुद्दां येवपाक थंय जावपाक आसना. तेन्ना तेणें एक आमचे कडेन अपील केल्लें कितें म्हणून की तेंचें जेन्ना एक रेंट स्टॉप केल्लें एडमिनिस्ट्रेटर येयले तेन्ना 2007 आनीक तेंचें रेंट स्टॉप केले नंतर तेंगेले इंट्रस्ट वाडलेले. ते लोक सगळे आपले रेंट भरपाक तयार आसा आनी तेंचो तो इंट्रस्ट पार्ट वाडलेलो तो ते वेव करपाक मागताले. आनीक बाकीचे ते कितें वाडोवन लायना ते तुमी आमकां कमी करात आनी आमचो जो भाडें आसा ते एज पर द PWD रेट प्रमाणे आमकां रिअसेसमेंट करून दिवचें म्हणून जेणे करून ओल्ड बस म्हणजे बशी थंय बस स्टँडार थांबना जाल्ल्या कारणान तांकां थंय वेवसायाक लुकसाण जाता. आनी तेन्ना ते परतें करता आसतना जाता जाल्यार थंय बस स्टँडार पे पार्किंग करचें अशें म्हणून तेंची मागणी आहा. कित्याक लोक फुकट जागा उक्ती मेळटा म्हणून लोक फुकट पार्किंग करता आनी वयता आनी वयल्यान दुकानवाल्या कडेन झगडीं करता. तर कोणेंय विचारलें तुमी पार्क केल्यार तेजे कडेन लोक झगडीं करता. आनी मॅक्झिमम जे प्रिन्सेस हेरिटेज हे बिल्डिंगेन जी शॉपां आसा ते शॉप ओनर सगळे गाडी थंय पार्क करता आनी वयता. आनी ते थंय पार्क करून गेल्ल्या कारणान आमचे जे इंदिरा मार्केट कॉम्प्लेक्साचे लोक आसा तांकां थंय गिरायक कांय जायना अशी तेंची एक विनवणी आशिल्ली. फीश मार्केटाचो इश्यू म्हणल्यार फीश मार्केटान आमचें
फीश मार्केट जें आसा हें रिटेल मार्केट. हांगा जर कोणी जर होलसेल धंदो करतलो जाल्यार ताका थंय अलाव ना, कारण हें आमचें रिटेल जे आमचे शेजारचे वाठारांत उणीर म्हण तूं मडकय हे कुमारजुवा हे जो पळय हेजो दर्याचो हें आसा जे मानसो आसा थंयच्यान लोक तें नुस्तें घेवन बाजारात येवप, ते भायर मडगांवच्यान होलसेल मार्केटांतल्यान नुस्तें हाडून फोंडें विकप. थंय अशें जाल्ल्या मार्केटान की एक एकटो अशी जागा घेवन आसा की 20-25 बॉक्सां हाडटा आनी बाकीचे वेपार करणाऱ्यांक त्रास करता आनी हळूहळू कडेन काडटा. थंय डेयली झगडी जाल्ली आसता की आमी नुस्त्या मार्केटान गेले नंतर आमकां तो अनुभव येता. थोड्यांनी आमकां फोटो मारून वॉट्सॅप केल्लोय आसा आनी कशी दादागिरी करता तेवूय दाखयलें आसा. पूण तेन्ना आमी डिसिजन घेतलां की एका वेपाऱ्याक मार्केटान मोठ्यांत मोठो वेपारी आहा ताका 5 बकेट जी प्लास्टीक बकेटां ती 5 अलाव करप. तेजे वयर आसल्यार तेणें ती आपली गाडयेन दवरप, ती मार्केटान हाडप न्ही, आपली जी गाडी आहा ती गाडयेन दवरप, ती 5 सोंपतकीर तेणें मागीर दुसरी हाडपाक जाता.